नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सध्या मी आसा तिचें मत जाणून घेवपाक सालिगांव मतदारसंघात. थोड्याच दिसान वेंचणूक लागीं पावल्या आनी ह्याच बोवाळान सगळेच पक्ष गोंयकारपणाच्या नांवाचेर मतां मागपाक लागल्या. पण खरेंच हे गोंयकारपण कितें आनी आमच्या गोंयकारांक कितें जाय हे जाणून घेवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ताका लागून आज आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवून आमी जाणून घेतले प्रत्येक हांगासरल्या आशिल्ल्या बायलेचें मत. जाणून घेवया तिचें मत. तिचें मत जाणून घेवपाक सध्या आसा हांव आराडी गिरीम हांगासर आनी म्हाज्या बरोबर आसा हांगासरली एक मतदार, हांगासरलीच एक बायल. तिचें मत आमी जाणून घेवया की सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें कमी आसा आनी कितें उदरगत जावपाक जाय. आमकां हांगा मेन म्हणटा ती लायट, रस्तो आनी स्पीड ब्रेकर, उदक आमकां येता आनी कामांक भुरग्यांक. पण तुका कितें दिसता की फाटलीं 5 वर्सां कितें हांगासर डेव्हलपमेंट जाला कशें आनी कितें जावपाक जाय आशिल्लें? आतां खूब बरें जावंक जाय. जालें तें जालें, आतां सगळें बरें जावंक जाय. आमकां आरजी येवंक जाय. ओके, तुमकां कितें दिसता की तुमी आरजीक सपोर्ट करचें कशें? आमकां भुरग्यांक वयर काडूंक जाय आनी बरें करूंक जाय म्हणून. पण जेन्ना खंयचेय कॅन्डिडेट रावतात इलेक्शनाक तेन्ना सगळेच आश्वासनां दिता. सगळेंच दिता पण कोणेच कांयच करूंक ना. कोत्ता म्हणटा कोणूच ना. आमकां पळय लायटीक सारको प्रॉब्लम. लायट बगर लायट वयता. आतां परत कॅम्पेनिंग सुरू जाल्या आसतली सगळ्यांची आनी त्या टायमार तुमकां भरपूर प्रॉमिसीसूय मेळ्ळा आसतली, आश्वासनां मेळ्ळा आसतली. सगळेंच सांगता हें कोत्तेलें तें कोत्तेलें म्हणून लास्टाक मागीर कांयच ना. पण तुमकां ह्या फावटी बदल परत एक फावटी जाय. वय आमकां जायत आरजी जाय आमकां. तुमकां ह्या वाठारांत तुमकां कितें सुदारणा जाला कशी दिसता? एवढं कांयच चांगलं दिसता न्हू. कितें जावपाक जाय आशिल्ली? लायटीचे आमचें घर मातशें सुदरूंक जाय. ते सांगतात न्हू हें करता तें करता मागीर कोण येता आं मत्ता जालें म्हणटकूच मागीर कोणूच पळयना कोणाक. मत्ताच्या टायमार म्हणटा हें करता तें करता. आतां चेडो म्हाजो बेकार आहा तो म्हणटा आपण गव्हर्मेंट सर्वीस तरी जाय म्हणून. तो कोण दिता? कोणूच दिना. कितल्या जाणां कडेन तोंड पगळ्ळें कोणूच हें करिना. पळय दिता पळयता म्हणटा सोडून दिता. मागीर हेंकां कशीं मतां घालपाचें आमी आं? आमच्या आतां 8 मतां आहा जाल्यार कशें 8 मतांचेर कितले जाले हेंकां फायदो? आमकां लुकसाण न्हू. कित्याक म्हाजो चेडो एक सर्विसेक लागत काय म्हणून आशा दिसता. गव्हर्मेंट एका घरान दोगां तिगां गव्हर्मेंट आमच्या घरान कोणूच ना. सगळें सांगलेलें आहा. सांगून थकले आमी आं. तुमी आतांच्या आमदाराचेर तुमी खूश ना? कोण आमचें पळय हें मातशें करता जाल्यार आमी हें मातशें करपाचें. तुमकां दिसता की परत एक फावटी बदल जावपाक जाय हांगासर कसो? तेन्ना म्हाज्यान कांयच सांगूंक ना. Main thing is the roads, and then some people are still suffering with toilets na थोड्यांक proper facilities. तुमकां कितें दिसता की आतांचे जो आमदार आशिल्लो तेणी कितें तरी हांगा डेव्हलपमेंट केला, जे प्रॉमिसीस केले ते पुरे केल्या? थोडे भोव केला तेणेन. आमी हेका पायप फुटला कितलो येवन जालो कोणूच करिना. कोत्ता म्हणटा करूच ना. ते गॅबी कितले पावटी सांगले. बरें, तुमकां कितें दिसता हांगासर कितें तुमकां मेन जाय आशिल्लें जे अजून कंप्लीट जावंक ना? आमकां मेन जालें हिंगासर इस्पीक हें घालता म्हटलेलो तो वय घालूंकूच ना. खूब एक्सिडेंट जातात हिंगासर येता. फाटलो जो तुमचो हांगासरलो MLA आशिल्लो तेणे कितें तरी हांगा डेव्हलपमेंट केला कशी तुमकां दिसता? ना कांय करूंक ना हिंगा. ना कांय ना करूंक ना. वेगवेगळे गव्हर्मेंट स्किम्स आसा बायलां खातीर, तो तुमकां मेळटा? आमकां ना. आमकां गव्हर्मेंट ते मेवता 2000 मेवता न्हू ते. तुमकां दिसता की तुमी आतांचे जे MLA आसा ताजे तुमी हॅपी आसा?
आमचे एमएलए कोण तो हांवूच नको तुमकां दिसता की चेंज जावंक जाय कसो आतां जावंक जाय चेंज मातशें हांव कितें सांगचें आतां चेंजीस म्हटल्यार कांयच काम रस्त्याचें काम ना स्पीड ब्रेकर जाय आसल्यो गाडयो फास्ट वयता भुरगीं भायर भितर सोदता कांयच आमचे हितून हें ना रस्ते तुमी पळयल्यार मेन हें रस्त्यांचें सगलें आनी आमकां चेंज जाय BJPचें चड कांय बरें हें जावंक ना आमकां कांय कितें जेन्ना हांगासर आयिल्ले कॅम्पेनिंगाक तेन्ना कितें प्रॉमिसीस दिले तुमकां ते सगळे कोत्तेले तुमकां जाय ते कामां मेवतेलीं जाय ते सांगलेले पूण यूथ आमचे पयल्या बेकार आहात सगळे कांयच कामां जायना सो तुमकां दिसता की आतां परत एक फावटी बदल जाय हय बदल जाय पण तुमकां कितें दिसता की खंयची पार्टी तुमकां एक प्रॉमिसींग ही प्रॉमिसींग आतां ही युथाची एक भायर सरल्या RJP आतां पळोवया ते कितें करता तेंकां आतां फुडें काडूंक जाय लेट्स सी कांय जावंक ना टेलिफोन कितें जालां लायटीक प्रॉब्लेम आहा हे रस्तो सारको ना आनी आनी आतांचो जो आमदार आसा तुमचो ताजेर तुमी खूश आसात आमकां खोशी ना आमी तुमकां दिसता की परत बदल जावंक जाय कसो जावंकूच जावो ए कितें बदल जाता अशे रस्ते बिस्ते केले न्हू रस्ते बी केले तेंचे आनी केले पण तुमकां कितें दिसता की हांगासर मेन प्रॉब्लम जो आसा हांगासर तो कितें मेन समस्या कितें हांगासरली आमची दारांतली खळी मारूंक जाय न्हू ती मातशी करूंक जाय ती जे शेरलो करपा न्हू ते फुडले ते घर आहा न्हू तेजे आडयली ना जातलेली ते जे शेरलो तो बावडो करपाक तुमकां दिसता की आमचो पयलींचो तुमचो हांगासर आमदार आहा तो कामां करता हय हय जेस करता येयल्लो तो करपाक पूण तेन करूंक ना तो बावडो कितें करतलो जेस परत एक फावटी तुमकां तीच सरकार जाय तोच जाय बरो तो मनीस हय हय बरो या आमचे कांय ना प्रॉब्लेम हांगाच बसता बाजाराक किंवा हांगाच बसता किती वर्सां जालीं बसता जाली 25-30 वर्सां पण बरें आसा कशी तुका दिसता हांगा सगळें हय हय वताक बसचेच पडटा न्हू नाल्यार मार्केट आहा तिकडे गिरायक जायना आमकां हांगा बसता आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें डेव्हलपमेंट जाला कशें उदरगत जाला कित्याक एक्चुअली अशें तिके थोडें जालां थोडें चडशें जावपाचें आसा पण हांगासर मेन समस्या जी हांगासर लोकांक उद्भवता ती कितें तुजें प्रॉब्लम्स आसतले बारीक बारीक लायटीचो प्रॉब्लम आसता नळाचो आसता प्रॉब्लम आसता पण चडशें तूं म्हणटा हांगासर उदरगत जाले अशी थोडें जावपाक जाय पण बाकीच्यो ज्यो स्किमी बी आसा ज्यो सरकारान काडला बायलां खातीर त्यो तुमच्या पर्यंत पावता आमचे पर्यंत कांयच पावना फक्त ते उलोवपाकूच आसता ते जाय तेका जाय तशें पावना ते पण आतां बायलां खातीर आतां जे आपले स्वताचो वेवसाय करपाक सोदता तांच्या खातीर कितें आसपाक जाय तुका दिसता स्किम्यो तेंच्यांनी कितें तरी एक बायलांक प्रोत्साहन करूंक जाय न्हू हें करूंक जाय तें करूंक जाय फक्त सगळें हेलेंच म्हणून जायना तेंकां न्हू गेट टुगेदर करपाक तेंकां फुडें बिजनस करपाक हें करपाक तेंच्यांनी हें करूंक जाय कितें तरी करून सांगूंक जाय तेंकां कशें कितें करूंक जाय बिजनस पळय तो कित्याक लागून जायना अशें दिसता आतां गव्हर्मेंट म्हणटा न्ही कितल्योश्योच स्किमी आसा कितलेशेच योजना आमी काडल्या पण तो बायलां पर्यंत कित्याक पावना कशें तुका दिसता तेंचे कोण तरी मदीं मध्यस्थर आसतले न्हू त्या खातीर ते फुडें पावना आसतले अशें ते आमकां दिसता पण आतां तूं हांगासरली एक बिझनस वुमन सो तुका कितें दिसता की सरकारान आतां कितें करचें हांगासर तुमच्या वाठारान आतां जो फुडो जो सरकार येतलो न्हू तेणी आमकां बरें करून दाखोवचें पण तुमकां दिसता की आतां हांगासर बदल जावचो की जो आतांचो आमदार आसा ताणेंच कितें तरी करचें कशें ना दुसऱ्यांक चान्स दिवंक जाय न्हू तेका परतून परतून चान्स दिलो काय हें ना न्हू दुसरे हाडूंक जाय कोणाक दुसरे हाडूंक जाय न्हू की बदल जाय हांगासर हय उदरगत म्हणजे तशी केल्या तशें तेंच्यांनी मातशें शापूत करूंक ना अशें ना कितें तरी अशें केलां आतां दिलीप पर्वळकर येयलो तेंच्यांनी रस्ते केले फुटपाथ बांदली कितें तरी केलें तेंच्यांनी
आतां फाटल्या 5 वर्सांक कितली सुदारणा जयेश जाल्या? येयलो म्हणल्यार जयेशान कांयच करून दाखोवंक ना आमकां की बाबा हे फुडले पिळगेक अशें करूंक जाय जावं हें अशें आमी करूंक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी ताका एकवटान ताका फुडें हाडपाक प्रयत्न केलो, हाडलो ताका, पूण तेणी निवडून आमचें कांयच करूंक ना अशें म्हाका तरी दिसता की कांयच करूंक ना कशें म्हणून. कितें हांगासर आश्वासनां दिल्लीं पयलीं? ह्या पयलीं तेणी खूब कितें कितें आश्वासनां दिलेलें आपूण हें करतलो आपूण तें करतलो, पूण तेणी केल्लें कितें कांयच सांगलेलें कितें तें कांयच करूंक ना तेणी. हांगासर मेजर प्रॉब्लेम कितें आहा तुमकां? मेजर प्रॉब्लेम म्हणजे आतां तशें सारकें ठोसपणे तशें हांव सांगूंक शकना आतां कितें कितें अशें आहा तें. आमकां जें आहा लायटीचें आसा, आमकां केन्ना केन्ना लायट नासता, 4 वरां कंटिन्यू लायट ना, नळाचें एक एकदां 2 दीस 3 दीस नळ येयना अशें. बरें, तुमकां कितें दिसता की आतां खंय तरी पॉलिटिकली किंवा आतां कितें बदल जावचो आनी एक नवीन कोण येवचो? आतां नवी कितें तरी आतांची नवी हें येवची अशें आमकांय बी तरी दिसता. कित्याक आतां सगळ्या ताका तेच पार्टीक परत सपोर्ट करून इतलीं वर्सां तेंच्यांनी कितलें कितें केलां तें आमी पळयलां आतां, अनुभवलां. आतां मार्गा वाडल्या म्हणजे आतां कोणाक काम करतल्यांक कामां ना. आतां कोरोनाच्या हेतून आतां सगळ्यांची कामां बंद जालीं. कोणाक कितें करून खातल्यार जाल्यार शेता भातांनी पावस ना, हें ना, अशें तशें जावन पडलेलें आसा. तुमकां मेन म्हणल्यार हांगासर तुमकां दिसता हेतून आतां आमकां खरें म्हटल्यार सरकारान मदत करूंक जाय आसलेली, पूण सरकारान आमकां थोड्यांक मदत केल्या थोड्यांक करूंक ना. अशें पळोवन तेणी कामां केल्लेलीं आसा. ना तो मनीस सारको जमपट बुडलेलो आसा अशें आहा. तुमकां खंय तरी दिसता की सरकार करता मदत, पण आपल्याक जाय तांकां आपल्याक जाय तेंकाच करता. आपल्या जे कितें योग्य आहा पळय तेंकाच करता. तो सगळ्यांक करता एक सारकी अशें ना. आनी तो जर तो फंड येयलो सुद्दां जाल्यार पंचायतीन खंयच्या खंय वयता आनी कोण खाता कोण कितें करता तें हांव नकळो. स्किमी बी पावता तुमचे कडेन? सगळ्यो स्किमी पावतात अशें ना. जाका कोणाक कोण सारको खास कोणा तेंकाच मेळटा आसतल्यो, त्यो सगळ्यांकूच मेळटा अशें सांगना हांव तुका. पण आतां बदल येवन तुमकां कितें करचें कशें दिसता? हांगासर जर बदल आयलो बदल येवन म्हणजे आतां फुडली जी पिळगी आसा म्हणजे तेंचें भविश्य तेंचे फुडाराचो विचार करूनच फुडलें कितें तें पावल उखलूंक जाय आमी. आनी तेंचो फुडलें आयुश्य विचार करूनच कोणी आतां वोट करता पळय तेंच्यांनी फुडलें आयुश्य भुरग्यांच्या हिताचें बऱ्याचें चिंतून कोणाक आपल्याच्या हेतून दुसरो फोर्स करता म्हणून आपूण तेचेर प्रेशर घालता म्हणून तेणी वोट करूंक जायना. आपल्या मनानसून खोशेनसून तेका वोट करून तेका निवडून हाडूंक जावो तेणी. हेतूनसून तेतून सगळें तेंकां जसो चान्स मेळना तशें हेतूंतल्या तेतून अशें सगळ्यांनी आपली पार्टी चेंज केल्ली आसा. एकूच आपूण ठामपणे एक सांगता पळय शब्द आपूण आतां जयेशान सांगलेलें कितें आपूण बीजेपीक वयचो ना, तरी आसतना तो आतां बीजेपीक सांगलेलें की एका तेच्या मताचेर ठामपणे उबें रावंक ना. अशें मनशांची आमचीय बी मतां अशीं बदलोंक शकता न्हू. तशें जाल्यार हे इतले व्हडले जावन हेंची मतां तर बदलता आनी ह्या आशेक लागून हेवटेसून तेवटेन वयता पयशे खावन सुद्दां, जाल्यार आमी पब्लिकेन कितें करपाचो हेचो विचार कितें? म्हाका दिसता हांगासरली तिचें मत आमी जेन्ना जाणून घेतालीं तेन्ना हिने एक खरेंच बरो प्रश्न मांडला, बरो मुद्दो मांडला. ती म्हणटा जेन्ना तुमी येदे व्हडले आमदार आसात तेंची तुमचे विचार जर बदलत रावता, तुमी पार्टी जर चेंज करीत रावता जाल्यार आमी जी आसात, आमी आम आदमी जे आसा, जे सच्चे लोक आसा, जे तुमचे मतदार आसा, तांची जर मतां बदलली जाल्यार हितून कितें व्हडलें? हांगासर कांयच जावंक ना कशें दिसता म्हाका जाल्यार. उदकाचे लायटीचे प्रॉब्लेम आहातच न्हू वयता थंय. फाटलो जो आमदार आशिल्लो ताणें हांगासर कितली सुदारणा केला कशी दिसता? कितें तरी केलां हांगा तुमच्या खातीर? आतां कांयच करूंक ना तेणी. आमच्या वाड्यार जाल्यार कांयच करूंक ना. वाड्यार नाका आमचेच मेन करूंक ना तेणी. आमचो कितें जाय आशिल्लें हांगासर केल्लें? आमी ताका फाटल्या दिसांनी सांगलें ते लायटीचो खांबो घाल म्हूण सांगलेलो. तेणी आजून फाल्यां घालता म्हणून सांगतालो ते तो आजून घालूंक ना तेणी. पण जेन्ना मत मागपाचें आसा तेन्ना खुबशीं आश्वासनां तुमकां दिता आसतलीं. आश्वासनां दितातूच न्हू ते. आजून कांय केल्लें ना न्हू. आतां हेच्या पयलीं 5 वर्सांक करूंकूच ना. आतां हेच्या फुडें कितें करता तो सांगता तेणी घालता म्हणून सांगलें ते दीस आजून कांय घालूंक ना. तो खांबो मोडोंक पावला आमचो दारान तो पळय थंय आहा तो. पण तुमकां कितें दिसता की तुमी आतां सद्याच्या आमदाराचेर तुमी खूश आसात? बदल जाय न्हू. तिका म्हाका एक सांग की फाटल्या 5 वर्सांक तुका हांगासर कितें बदल जाला कसो दिसता? म्हाका दिसता हांगासर कांयच बदल जावंक ना. म्हणजे फाटल्या 5 वर्सांक जशें आसलें तशें आसा. आतां तशें कांय बदल जालेलो असो म्हाका दिसना. आमकां मेन म्हणजे आमचो MLA कोण हो म्हाका विचारल्यार कळटलें, पूण बिन शिक्षणीक कोण आसा आनी तांकां विचारल्यार आमचो MLA कोण म्हणल्यार ती एक खंयच्या तरी हितूनूच पडटली. तांकां कांयच खबर आसना. दुसरें म्हटल्यार आमकां BJPचें आतां मेन ऑफीस जाय जाल्यार ऑफीस ना. कसली स्कीम करपाक वचोंक जाय, कितें करपाक जाय जाल्यार आमकां वचोंक मेळना. म्हणजे आमकां खबरूच नासता. आमी वर्कींग मनशां सो आमकां कांय खबर नासता. आमी खंय वयता, आमकां केन्ना कसली गरज अर्जंट कितें जाय जाल्यार आमकां खबर नासता. सो
आतां कितें जालां आमकां स्वता म्हाका आतां BJPचें ऑफीस खंय आसा तें म्हाका खबर नासली. हे 4-5 म्हयन्यांक म्हाका कळ्ळें अमके कडेन आसा म्हणून. तेंय बी म्हाका कितें काम असलें म्हणून म्हाका कळ्ळें. दुसरें म्हटल्यार आमकां हावजवायफ स्कीम आसा ती इरेग्युलर. ती आमकां आतां 7-8-9 म्हयने मेळत ना. पयलीं आमकां सारकी रेग्युलर मेळटाली 5 वर्सां पयलीं. आतां ती इरेग्युलर सारकी आनी तुका 7-8 म्हयन्यांनी 1 म्हयन्याचें खंयचो तरी मेळटा नाजाल्यार तेंय ना तशें जालां. दुसरें म्हणजे आमच्या भुरग्यांक लागून कोरोना जालो, भुरगीं आमची घरान, आमी घरान. भुरग्यांक एक फोन घेतलेले जाल्यार आमचे कडेन पयशे नासतात. तशें आमची म्हणजे परिस्थिती. म्हाजो घोव हांव खंय गेली जाल्यार आमकां मेळटलें. नाजाल्यार हे कोण आसा आमकां केन्नाच कोणें हेल्प करूंक ना. म्हणजे फाटल्या 5 वर्सांक तरी कितें स्कीम येयली कितें येयली जाल्यार आमकां लागीं ऑफीस आसलें म्हणटकूच आमकां वचोंक मेळटालें. बाई म्हाजें स्कीम कर अशें. बाई कसो करून करतालो. तुमकां दिसता की हेच्या पयलीं जे आमदार आशिल्ले दिलीप पवळेकर ते करताले हांगासर कितें डेव्हलपमेंट? खूब डेव्हलपमेंट केला तेंच्यांनी आनी ह्या फुडें आसले जाल्यार ते करतले आसले. खूब डेव्हलपमेंट करतले. आतां मेन म्हटल्यार आमच्या सालिगांव टू पर्रा रोडाक स्ट्रीट लायटी गेल्यात. ते बल्ब घालपाक कोणाक जमना. ते बल्ब ना थंय. फूल तो रोड आमचो बसपाक लोकांक हें केला म्हणल्यार तो फूल रोड हे ब्लँक म्हणजे कांयच ना, लायटूच ना. सारके लोक टॉर्च पेटोवन बसतात थंयसर इतले. आनी कितें म्हणूं म्हणजे पळय जाल्यार केल्यार सुद्दां मेंटेनन्स काय दवरूंक ना. मेंटेनन्स ना. म्हणजे आदले जे एक्चुली ते दिलीप भाईन केल्ले पूण आतां ते मेंटेन कोण करिना. ते बेंचीस पयले ते बेंचीस सगळे मोडून पडल्यात. ते कोण सारके करिना. मागीर ग्रास एटलिस्ट ग्रास तरी काडटात. ते काडटात पूण लायट मेन म्हणजे रातची आमकां स्ट्रीट लायट. ती स्ट्रीट लायट मेन म्हणटात ती लायट ना. पण सध्या तुमकां कितें दिसता की पार्टी इम्पॉर्टंट की जो उमेदवार रावला तो इम्पॉर्टंट कसो तुमकां दिसपाक लागला? एक्चुली पार्टी इम्पॉर्टंट आनी उमेदवारूय इम्पॉर्टंट. पूण उमेदवार पार्टीन उमेदवार आसलो म्हणून तो उमेदवार कितें तरी आपूण आपले हेका लागून करतलो अशें तेची म्हणून जिद्द आसूंक जाय न्हू. आनी तेणेनूय फुडें सरून कितें तरी करूंक जाय लोकांक. तेन्ना लोकांक दिसतली ही पार्टी बरी आनी हो आमचो कॅन्डिडेटूय बरो म्हणून आनी फुडें लोकूय कॅन्डिडेटाक ते सपोर्ट करतलो. सालिगांव हांगासर कितलो बदल जाला कसो? गेल्या 5 वर्सांक तर कांयच बदल जावंक ना. कित्याक सांग कोण कांयच करिना, कोणाक कोण विचारना. आसा तशें आसात. जेन्ना दिलीप भाई येयल्लो तेन्ना तरी कितें तरी जाल्लें. आनी शेतां आसात पळय आमची आतां कोण ओपनान शेतां ओपन आसतना दवरलें. भुरगे कितें तरी भाजी पालो जावं कितें करूंक शकतले. ताका लागून एक धाकटेशें ऑफीस जाय आमच्या सालिगांवान. ते भुरगे वचून कितें तरी करूंक शकतात. आनी मेन म्हणटात ते पळय भुरग्यांक आतां नोकऱ्यो ना. नोकऱ्यांक लागून ते बेकार भोंवतात हे वटेन ते वटेन. पिवपाक वयतात आनी खंय वयतात आनी पेंवपाक वयता मागीर थंय बुडोवन मारतात. जाय ते खूब जातात. त्या खातीर चडान चड ह्यो आतां सरकार येता. आमी BJPनूच आसा आनी BJPचो सरकार येवन आतां परत आमी अशी आशा बाळगता की येवन तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाच्यो इतलें आमी सांगूंक शकता. आनी आमकां एक आशा आसा की BJP सरकार येवचो आनी आमच्या भुरग्यांक आमी दारार तेंच्या गेल्यार आमकां तो हयकार दिवचो आनी आमची कामां करून घेवपाची. लाडली लक्ष्मीचे जावं गृह आदार ही फॉर्मां भरपाक कितें तरी आमकां आदार दिवपाचो तेंच्यांनी आनी ती आमची कामां करून घेवपाची. तुमकां दिसता की स्किमी आसात पण तुमच्या पर्यंत सारक्यो पावनात? सारक्यो पावनात. खंय फॉर्मां भरूंक जाय, कितें करूंक जाय आमकां कांयच कळना कोणा कडेन वचपाचें. त्या खातीर एक ऑफीस तरी एक त्या ऑफिसान आमकां वयतकूच आमची कितें कामां करून दिवपाची ती करून दिवपाची. आनी आमच्या आतां शेतां बितां आहा तांकां सारें जावं मशिनां ते सगळें कितें कितें सुविधा जावपाच्यो. हो सरकार येवन अशें म्हणूंक जायना की भुरगे पळय आमकां कामां दिवंक ना, कितें केलें रे आमकां कामां ना आमी बेकार अशें म्हणपाक जायना. सरकार येवन आमचो BJPचो अशें बरें नांव जावपाक जाय BJP सरकाराचें. बरें, फाटलीं 5 वर्सां हांगा जेन्ना आमदार बदललो तेन्ना तुमकां कितें दिसता की हांगासर कितें चेंजीस जाला कशें? कांयच जावंक ना. आनी आमच्यो ह्या आमदारान आमचे येवन सुद्दां कांय अशें हें करूं ना. पूण आतां तेणें आयल्यार आमचें कितें करचें म्हाजो चलो बेकार आसा कितलो तेंप जालो. हो दिलीप बाई आशिल्लो न्ही खूब बरें केलो ताणें. तो खूब बरो मनीस हांव सारकें सांगता. खूब बरो मनीस तो. पूण तो तर मदीं फाटल्या तेपाक आयिल्लो न्ही जाल्यार तो म्हाज्या चल्या कामाक दवरता आशिल्लो. तो आयलो ना न्ही मदीं
म्हणटकूच ताका लागून आमकां मातशें खूब त्रास बदल कितें जालो म्हण तें कांयच कळना कशें जालें म्हणटा तें. अशी गॅरंटी आशिल्ली की तो भाई येतलोच आशिल्लो अशें दिसतालें आमकां. पूण मदीं कितें जालें म्हणटा तें आमकां समजून आयलें ना. बरें, पण आता तुम्ही परत आता हांगासर जो पयलींचो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो आता परत BJPन गेला आनी परत तांकांच सीट मेळ्ळा हांगासर BJP फुडें इलेक्शन हें करपाक. पण त्या टायमाचेर तुमी आतां पार्टीक सपोर्ट करतली, त्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतली, कशें कितें ठरयलां? तें आतां आमी त्या टायमार मनान येतली पळय तेन्ना आमी करतली. पूण आमकां मनांतल्यान आमची BJPच जाय अशें आमकां आवड आसा. BJPचीच आवड आसा. तुमकां दिसता की पार्टी मुख्य मेन इम्पॉर्टंट? हय, पयलीं पसून आमी BJPचीच पार्टी. म्हणजे पयलीं आंकवार आसान सुद्दां ते हावेळ सुद्दां आमकां BJPच. आनी हे दिलीप भाई हांगा येवन ताणें खूब बरें केलें. सगळें सुदारलें. इतली सुदारणां नाशिल्ली आमच्या सालिगांवांत. ताणें खूब सुदारणां केली. आतां म्हणटा हो आतां रावला न्ही ताणेंय करचें आनी खंय आमकां काम धंदो बरी तें मागीर आतां पळोवया न्ही. आतां BJP जाय न्ही आमकां म्हणून आमकां मातशें हें करचें पडटा. BJPची ही आमकां आवड आसा खरी मनांतल्यान. ही BJP आमकां येवची अशी मनांतल्यान आवड आसा मनान. पण पार्टी ही आमकां जाय. फाटलीं 5 वर्सां हांगासर कितें बदल जाला? डेव्हलपमेंट कितें जालां? Development as such, nothing much. See, I've been here now from the past 10 years, but that time what changes were there, like the last MLA what he did. As compared to that, now nothing much. What were your expectations? See, for me, like we have our own like manufacturing unit here. Like we are not exactly unit, but we are into homemade Goan products. So we were expecting like something where we can put up ourselves like a physical market or something, which would help us like people can identify us. Like we can make our own identity through these products. Like we were looking something like a physical shop or where we can put up put up these products into physical market. So something like that we were expecting, but nothing much like is being done. Okay, so what are you looking forward for? If we can get a chance to prove ourselves, like if you can say about women empowerment, that would be great help. If something comes up, like then these are the things we are looking forward to. But are you aware of the many schemes which have come up for the ladies, for the women? Not really, because we are just aware, like little bit schemes here and there, but not much. I don't know. But basically, are you happy with the MLA, present MLA? Can't comment. तिचे मत जाणून घेवपाचो आमचो आयचो प्रवास आशिल्लो तो सालिगांव मतदारसंघान. हांगासरल्या बायलां कडेन जेन्ना आमी भासाभास केली तेन्ना आमकां हांगासर जाणून आयलें की हांगासरल्यो मुख्य समस्या आसा त्यो म्हणल्यार हांगासर सारकी लायट ना, सारकें उदक ना आनी रस्त्याची मातशी समस्या आसा. वेगवेगळ्या बायलांचे मत जाणून घेतल्या उपरांत हेंच दिसून येता की खुबश्यो बायलो ज्यो आसा त्यो आतांच्या आमदाराचेर इतल्यो खूश ना. कांय जाणांक बदल जाय आनी कांय जाणांक अशें दिसता की हांगासर खूब बरी उदरगत जाला. फुडल्या भागान वचुया अशीच आमच्या बायलांचें मत जाणून घेवपाक आनी खंयच्या तरी मतदारसंघान. तोपर्यंत पळयत रावात तिचें मत फक्त गोमंतक टीव्हीचेर.